Oh, precious blood of Jesus, flow on me. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. आम्ही जेजूच्या अमोलिक रक्ताच्या सत्य विषयांत, सामर्थ्य विषयांत, पदवे विषयांत, बळा विषयांत आता आम्ही जाणा जावन आसो. आम्ही पहिले जाणा जाल्यार त्या पहिले 3 भाग आम्ही ऐकले. त्या 3 भागांत देवाचे अमोलिक रक्ताचे सकत खंयच्यात आसा, वेर इन लायज द पावर ऑफ द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस. म्हणजे आम्ही पहिले एक भाग आणि ताच्या उपरांत त्या पवरान कितें अकॉम्प्लिश केलो, वॉट द ब्लड ऑफ जीसस हॅज अकॉम्प्लिश, म्हजे खातीर तुजे खातीर कितें जोड दिलो. आनी तिसरें जावन आमी आयकले ते पावर, द पावर ऑफ द ब्लड, जेजूच्या अमोलिक रक्ताची पदवी सकत सामर्थ्य म्हाका म्हज्या आत्म्याचेर, म्हज्या जिविताचेर कशें प्रभाव घालता. हे फस्ट 3 भाग आमी आयकले. ताचे उपरांत आतां आमी आयकूंक सुरू केलां हे 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. You have been redeemed by the blood of Jesus. म्हणल्यार फर्स्ट पार्टान ती आमी आयकलां. आतां हांगा आमी ते विशयांत त्या उतराचेर म्हळ्यार रिडेम्पशन बाय द ब्लड ऑफ जीसस म्हणटाना त्या रिडेम्पशन म्हणल्या उतराक सबार आशिर्वादां त्या रिडेम्पशन उतरा वरवीं फावो जातात. रिडेम्पशन म्हणल्यार उतरांत सबार आशिर्वादां आटापून आसात. आनी तातूंत पयलें आशिर्वाद जावन आसा रेकन्सिलेशन. आमी रेकन्सिलेशन बाय द ब्लड ऑफ जीसस म्हणल्यार आमी आयकून आसा रोमन्स चॅप्टर 3 वर्स 24 and 25. आमी ताचेर ध्यान करतात आसा. ताचेर ध्यान करता आसतना आमी ह्या रेकन्सिलेशन म्हणल्यार जाणा जावंक रेकन्सिलेशन म्हणल्यार राजी. रेकन्सिलेशन म्हळ्यार राजी संधाना विशयांत जाणा जावंक आमी 4 संगत्यो आमी नियाळ केल्यो आसा. 4 थिंग्स. तांचो पयलें जावन आसा sin has made reconciliation necessary. कितें पातकान हे राजी संधान आसा करचें गरजेचें जावन आसा केलो. दुसरें देवाचें पवित्रण, गॉड्स होलीनेस हॅज फोरऑर्डेन्ड इट. देवाचें पवित्रपणान हे आमकां पूर्व निर्धारीत केल्लें आसा. तिसरें जावन जेजूच्या अमोलिक रक्तान जोड दिलां. द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस हॅज ऑब्टेन्ड दिस फॉर अस. आनी चवथें जावन द रेकन्सिलेशन हॅज ऑब्टेन्ड पार्डन ऑफ आवर सिन्स. ह्या राजी संधाना मार्फत आमच्या पातकांचे बोगसांनी फावो जाता. तांचो आमी पयलें आयकलें, पयलें आयकून जालां. आज आमी दुसरें भाग आयकतले. दुसरें कितें जावन आसा गॉड्स होलीनेस हॅज फोरऑर्डेन्ड दिस रेकन्सिलेशन. देवाचें पवित्रपणा वरवीं हें रेकन्सिलेशन पूर्व निर्धारीत जावन देवान दिल्लें आसा. तर देवाचें पवित्रपण म्हळ्यार कितें? देवाचें पवित्रपण म्हणटना आमी जाणा जावंक आसा God's holiness is infinite. देवाचें पवित्रपण अनंत जावन आसा. अनंत, ताका मेजर ना. दुसरें जावन आसा देवाचें पवित्रपण God's holiness is glorious. महिमा भरीत जावन आसा. आनी तिसरें जावन आसा God's holiness is perfect. संपूर्ण जावन आसा, परिपूर्ण जावन आसा. देव सोर बरो जावन आसा. देखून जेजू म्हणटा बी परफेक्ट एज युअर हेवनली फादर इज परफेक्ट. तुमी सोर बरे जायचे जसो तुमचो सर्गींचो बाप सोर बरो. मॅथ्यू 5:48. आमकां गोत आसा ह्या पवित्रपणा वरवीं देव सोर बरो. कितें देव सोर बरो.
तशें जाल्ल्यान तो आपुणूच संपूर्ण बरो जाल्ल्यान आमचे ते हेरांतय तो सर्व बरें आसा करता, बरेंच आमकां फाव करता. खोटें आसूं बरें आसूं सगळ्यांक कितें बरेंच फाव करता. मॅथ्यू 5:45 कितें वाचलें? माथेवाचो वांजेल 5 अध्याय 45 वचन. अशें तुमी तुमच्या सर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. अशें तुमी तुमच्या सर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. तो आपलो सूर्य जशें बऱ्यांचेर खोट्यांचेर उदेशी करता. पळया देव कितलो बरो म्हळ्यार आपलो सूर्य बऱ्यांचेर आनी खोट्यांचेर उदेशी करता. आनी जशें भाग्यवंतांचेर तशें पातक्यांचेर पावस वता. पळया देव तसो बरो. पूण ताचे बरेपणान देव बरो म्हणटा आसतना तो पवित्र. त्या पवित्रपणाक बरें वही बरें तो करता. जाल्यार जें कितें वायट आसा, जें कितें खोटें आसा तें तो द्वेश करता. खोटें तो द्वेश करता. ते खोटं तें वायट तो सोसून व्हरिना. तो वायटाचो द्वेश करता, खोट्याचो तो द्वेश करता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्यानो पळया ह्या पवित्रपणांत, देवाच्या ह्या पवित्रपणांत मोग आसा आनी तशेंच देवाचो क्रोधी आसा. देवाचो मोग आसा आनी देवाचो क्रोध आसा. मोग कितें करता? सर्व आमकां बरें आमचेर वता. आपलो मोग वता, आमचेर वता. सांगता तो द्वेष, क्रोध या राग देवाचो कितें करता? सर्व वायटाक कास्ट आउट म्हणटा, भायर काडून उडयता आनी ग्रासिता, कंज्युम्स. He casts out all evil and consumes it. पळया वायट कितें आसा, खोटेपण कितें आसा तो भायर काडून उडयता आनी तें ग्रासिता. देखून देवाच्या ह्या पवित्रपणा वरवीं, देवाच्या ह्या पवित्रपणा वरवीं देवान रेकन्सिलिएशन, राजी संधान फावो केला. कशें फावो केला? देवान एक मर्सी सीट म्हणटात, मर्सी सीट ऑफ गॉड. देवाचे काकुळतीचे सदरेंत ह्या कुर्पे सिंहासनाचेर देव बसून आसा आनी त्या सिंहासनांत बसून आमकां राजी संतान जावंक देव फावो करता. आमकां हेब्रेयांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 4 वचन 16 देव आमकां हें कळीत करता. तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळच्या खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासना लागीं सरया. पळया आमकां देवाच्या कृपे सिंहासनाक, काकुळतीच्या सदरेक लागीं सरूंक देवान फावो केला. पळया त्या देखूनच देव त्या कृपे सिंहासनाचेर आसीन जावन आसा. आनी त्या देखून देव आपूण इस्रायलाचो पवित्र देव, तुमचो सोडवणदार म्हणटा. सभारपटी पवित्र पुस्तकान सभारपटीन म्हणटा हांव इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचो सोडवणदार जावन आसा. इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत 47 अध्याय 4 वचन. तशेंच इसाया प्रवादीचो ग्रंथ चॅप्टर 48 वर्स 17. आयझाया 47:4. आमचो सोडवणदार दळकारांचो सर्वेस्वर म्हण ताचें नाव इस्रायलाचो. I am the Holy One of Israel, thy Redeemer. I am the Holy One of Israel, thy Redeemer. तशेंच आयझाया 48:17 कितें म्हणटा पळय? सर्वेस्पोर तुजो सोडवणदार
इस्रायलाचो पवित्र देव इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा. अशें म्हणटात. पुरो कितें म्हणटा? देव साबार कुशीन हांव तुमचो सोडवणदार, हांव तुमकां सोडयता, हांव तुमकां सुटका दिता म्हणटा. आनी अशें ताणें आपल्या पवित्रपणाक लागून हें रेकन्सिलेशन राजी आमकां फावो केल्लें आसा. राजी आमकां फावो केल्लें आसा. आनी ताच्या हे राजी सामो फावो करतना ताच्या विस्मीत बुद्धी वरवीं ताणें हें आसा केलो. In his wonderful counsel, God has foreordained this reconciliation. देवाच्या ह्या विस्मीत देवाक जेजू की देव म्हणटा, जेजू शांत आयल्या चॅप्टर 9 वर्स 6 ताची नांवां कळयता. प्रिन्स ऑफ पीस, वंडरफुल काउन्सिलर, विस्मीत बुद्धीनार. आनी देवाच्या ह्या विस्मीत बुद्धीन ताच्या आमच्या नाटापंक साध्य ना त्या बुद्धीन देवान हे राजी संदान आमकां ताच्या पवित्रपणाक लागून आसा केला. आतां ताचें पवित्रपण म्हणटाना मोगाचें न्हू, आमी पळया ताच्या पवित्रपणांत ताचो पवित्र मोग आसा, सांगात ताचो पवित्र क्रोध आसा. हे दोनी एक जावन आसा म्हणटा शिकवणकार. हे दोनी एक जावन आसा. पूण पवित्र मोग आनी पवित्र क्रोध या राग दोनी एकामेका रिकन्सिल जावंक साध्य ना. आमकां विरोधाभास दिसता न्हू, पूण देवान आपल्या देखून सांगचे विस्मीत बुद्धी वरवीं वंडरफुल काउन्सिल. इन हिज वंडरफुल काउन्सिल देवान कितें केलां? हे दोनी एक जावच्या बरें केलां. कशें केलां पळय. आतां देवाचो पवित्र मोग आसा न्ही, देवाचो पवित्र मोग ह्या कुशीन ओडता, अशें ओडता. आनी देवाचो पवित्र क्रोध अशें ओडता. दोनी राजी जावचें कशें? समाधान जावचें कशें? पळया, हें आमी समा अर्थ करून काडूंक आसा. देवाचो पवित्र मोग कितें म्हणटा? हांव केदोय व्हडलो पातकी जावन आसूं दी, तुमी केदेय व्हडले पातकी जावन आसूं दी, ही शिकवण आयकतना मोगाचें न्हू, तुमी आयकता तशी चिंत्यान तुमी म्हणटल्यात हांव ह्या संवसारांत 750 crore लोकांत हांव म्हजे तितलो व्हडलो पातकी ना, चीफ ऑफ सिनर, म्हजे तितलें व्हडलें पातकी ना. वय बाये, तूं व्हडलें पातकी म्हण तूं सांगताय वय, नास जाता म्हण तूं चिंताय वय, पूण देवाचो मोग तुका सोडून दिवंक तयार जायना. बाबा, देवाचो मोग तुका केदीन सोडून दिना. तो ना, कशें हांव तुका सांडूं, कशें हांव तुजें मरण पळोवं? देवाक कोणाचेंच मरणाक संतोश जायना. देवाक आमकां सोडून दिवंक देव तयार ना. होसेया प्रवादी मार्फत 11 अध्याय 8वें 9वें वचन तिके वाचवे. होसेया चॅप्टर 11 वर्स 8 and 9. एफ्राइमा, तुका सोडूंक म्हज्यान कशें जायत, तुका सोडूंक म्हज्यान कशें जायत. पळया, देवाचो मोग सांगता तुका हांगा. एफ्राइमा, तुका सोडूंक म्हज्यान कशें जायत. इस्रायला, तुका दुसऱ्यांच्या अधीन करूंक, तुका दुसऱ्यांच्या अधीन करूंक म्हज्यान कशें जायत. म्हज्यान कशें जायत. तुका आत्मा भशेन, तुका आत्मा भशेन सोडूंक म्हज्यान कशें जायत. सोडूंक म्हज्यान कशें जायत. जेबोइमा कडेन हांवें वेव्हार केलो, तशें तुजे कडेन वेव्हार करूंक, तशें तुजे कडेन वेव्हार करूंक म्हज्यान कशें म्हज्यान जायत. कशें जायत. पळय, हांगा देव म्हणटा आपूण तुमकां सोडून दिना, म्हाका सोडून दिवंक जायना. देवाचो मोग तो. एजेकियल प्रवादी मार्फत chapter 18 verse 32. एजेकियल chapter 18 verse 32. एजेकियल प्रवादीचो ग्रंथ 18 अध्याय 3 आणि 2 वचन. कोणाचेच मरणांत म्हाका संतोष भोगाना. उलयता तो सर्वेस्वर, तरजीनी बदला आनी जियेया. आनी जिये. पळया, देव आमी
जियोवचें आसयता. आमच्या ससनाचे मरण देवाक नाका. तितलो मोग देवाचो. मोग आमकां ह्या वटेन ओडटा. पूण देवाचो पवित्र पळया, पवित्र मोग तो, तशेंच पवित्र क्रोध. होली एंगर, होली राग, होली राग. हो कितें म्हणटा? ना, ताणें पातक केलां, ताणें नियमशास्त्र मोडलां आनी त्या पातकाची मजुरी मरण. शिराप नियमशास्त्रा प्रकार, नियमशास्त्राच्या नीतिवंतपणा प्रकार. कित्याक देवाच्या महिमेक कळंक ताणें हाडलां. देवाच्या महिमेक दोष ताणें हाडलां, कळंक ताणें हाडलां, खत पडलां तें. देवाच्या पवित्रपणाक अपमान केलां. तशें जाल्यान ते पवित्रपण डिमांड करता. ते रायचियसनेस ऑफ गॉड and his law demands. देवाचे नीतिवंतपण आनी देवाचे नियमशास्त्र डिमांड करता. ना ताका शिक्षा जायच, ना ताचेर शिराप बेसिजेच, ताचेर तुजो क्रोध बेसिजेच आनी ताका मरण फावो, ताचो जीव दिजेच. अशें क्रोध एकवटान ओडल्यार मोग आनीक वटान ओडटा. हे देवाच्या जाणमायेन हे केदाळा साध्यच ना म्हणून आमी चिंतता. पूण देवाची विजमीत बुद्वंत, वंडरफुल काउन्सिल ऑफ गॉड, देवाच्या ह्या विजमीत बुद्वंतकायेन हें साध्य केलां. हें साध्य केलां. कित्याक देवाच्या क्रोधा प्रकार पातक्याक सोडून दिवंक साध्य ना. साध्य ना म्हणटा. ताका फारीकपण जायचेच, ताका सॅटिस्फॅक्शन जायचेच. ते नियमशास्त्र सॅटिस्फाय जायचेच. God's righteousness should be honored. देवाचे नीतिवंतपण, देवाची महिमा, देवाचे पवित्रपण उंच उबारून धरचे, ताका महिमा दिजे. तर कशें जाता? कशें साध्य जाता? मोग ह्या वटेन ओडटा, क्रोध ह्या वटेन ओडटा. साध्य जावचें कशें? दोगांयची सांगात हाडचें. देवाचे विस्मीत बुद्वंतकाय, रेकन्सिलेशन, राजी जावचें. कोणा सांगता? देवा सांगता. पातकी हांव पातकी जावन असो, देवा सांगता राजी जावचें. तर मोगाचें न्हू, केदाळा हें देवान आपल्या विस्मीत बुद्वंतकायेन हें काउन्सिल हाचे बुद्वंतकाय हें फावो केलें पळया. तर आमी राजी संदान म्हळ्यार, राजी म्हळ्यार आमकां गोत्ता. आमी आयकलां. कितें आयकलां? राजी म्हणल्या वर्डाचो मिनींग कितें? रेकन्सिलेशनाचो मिनींग कितें? कवरींग. कवर करचें, कवरींग. धांपून घालचें, धांपून घालचें. लिपोवचें, लिपोवचें. राजी संदानान कितें जाता? म्हजें पाताक लिपयल्लें जाता. लिपयता, लिपयता. पळया, हांव तुमकां सांगता. कवरींग, कवरींग म्हणल्यार तें अर्थ आमकां कळ्ळें जाल्यार हें एनवलप. एनवलपांत पळया म्हज्या सगळ्या पाताक बरयलां. हांगा आसा म्हज्या पातकाची पट्टी आसा. म्हज्या पातकाची लिस्ट. कितें पुरा पाताक केलां म्हणून हांगा लिस्ट आसा. हें तुमकां दिसता, देवाक दिसता. आतां पळया, हें हांव ह्या पट्टी, ह्या कवरांत, एनवलपांत हांव घालतां. ह्या एनवलपांत घालतां, ह्या कवरांत घालता. आमी कवर म्हणटा न्हय. आतां हें दिसना देवाक, म्हजे पाताक दिसना. Praise the Lord, praise the Lord. पूण मोगाचें न्हू, कितें जाता? देव इतलो पवित्र, ताचे दोळे इतले पवित्र, ताच्या दोळ्यांक दिसानांतल्यान कांयच ना म्हणटा सिराकाचो पुस्तक चॅप्टर 23 वर्स 19. ताचे दोळे सुर्या बरी फरजळी, ताच्या नजरेंत लिपयल्लें कांयच ना. कळ्ळें न्ही तुमकां? पळया देवाची दोळे कितले प्रकाश भरीत म्हणून. सिराक चॅप्टर 23 वर्स 19, सिराकाचो पुस्तक
23 अध्याय 19 वचन. तो फकत मनशाच्या डोळ्यांक येता. तो फकत मनुष्य पाताक करतना प्रज्वारपण आदारतना वो फकत मनशांच्या दोळ्यांक येता. पूण सर्वेस्पराचे डोळे पण सर्वेश्वराचे डोळे सूर्याप्रास 10,000 वांट्यांनी 10,000 सूर्याप्रास परजळीत म्हणून तो नेणा. पुरो पळया देवाचे डोळे 10,000 सूर्याप्रास परजळे. उघड्यापण ग्रंथात पहिल्या अध्यायाच्या 14वें वचन, रेव्हलेशन चॅप्टर 1 वर्स 14. ताच्या माथ्याचे केस वाचवाच. धवे लोहे बरी आणि हिमा बरी धवे. ताचे माथ्याचे केस धोवे हिमाबरी धोवे आणि ताचे डोळे उज्याच्या केंडाबरी परजळटाले. सूर्याबरी परजळतात. तितले प्रकाश बरे ताका ताच्या नदरेंत लिपयल्लें कांयच ना. हांवें सांगलें तुमकां तें कवर दाखयलें म्हणून तें कवर म्हजे पासाक कवर करता. पण देवाच्या नदरेंत लिपोवंक कांयच साध्य ना. तर ह्या रेकन्सिलिएशनांत आमी राजी संताना विशयांत उलयता. ह्या रेकन्सिलिएशनांत अशें तें धांपून घालचें बरें जाय. तें पाताकच हांवें पयल्या भागांत सांगलें आसा. आमच्या पाताक देवा वजीर पर्वता भाशेन आसा. ते सदांच देवाचो क्रोध आसा करूंक कारण जाता. तर तें पाताक संपूर्ण तरान काडून उडयचें. It should be blotted out, completely erased. It should be destroyed. ते पाताक संपूर्ण तरान डिस्ट्रॉय जायचें मोगाचें न्हू. पाताक नाश जाता. नाश जाल्ल्या वेळार देवा मुखार म्हजें पाताक ना. आनी जे देवा मुखार म्हजें पाताक ना, हांव धैर्यान देवा मुखार येवंक शकता. देवाच्या हाजरपणांत हांव येवंक शकता. देवाच्या एकवटांत हांव जिवंक शकता. देवाच्या इश्टागातींत हांव जिवंक शकता. देवाच्या फेलोशिपांत इन फेलोशिप विथ गॉड देवाच्या सहवासांत हांव जिवंक शकता. असलें राजी संदान देवान चिंतलें. आमकां फावो केलें. पळया पोरण्या सोल्ल्यांत आमकां बरें गत आसा. पोरण्या सोल्ल्यांत हें राजी संदान कशें म्हणून देवान आमकां दिल्लें म्हणलें आमकां गोत्ता. कितें गोत्ता पळय. हांव एक व्हड पातकी. आतां हांवें तुमकां दाखयलें म्हजी पातकांची लिस्ट दाखयली पळय की न्हय. आतां हांवें म्हजो जीव दिवचें पडटा. हांव पातकाची मजरी मरण म्हजो जीव येता. पूण हांवें जियेचें जाल्यार म्हाका एक सबस्टिट्यूट जाय. म्हजे बदले अनेक रावंक जाय. हें कवरींग होई. पण तें कवर करीचे जाल्यार म्हज्या बदलाक आनेकल्यान म्हज्या जाग्यार राविचे. आनेकल्यान म्हज्या बदलाक राविचे. तशेंच पोरण्या सोल्ल्यान देवान कितें केलें आमकां एक शेळी एक बोकरो या एक पाडो हाडिचे. हांवें हाडिचे. खंय हाडिचे? याजका कडेन हाडिचे. देवाळांत जेरुसलेम टेंपलांत देवाळांत हांवें हाडिचे त्या पाड्याक बोकऱ्याक. आनी याजक कितें करता म्हजे दोनूय हात त्या बोकऱ्याच्या माथ्यार दवरूंक लायता. आनी I have to confess. Only by confession my sins will be transferred on the lamb or sheep. कळ्ळें तुमकां? हांवें म्हजी पातकां आतां तुमकां कितें हांवें ती लिस्ट दाखयली. तें उचान सांगूंक आसा. कन्फेस करूंक आसा. कुमसार लावंक आसा. त्या बोकऱ्याच्या माथ्यार म्हजे सगळे पाताक हांवें उचार सांगूंक आसा. आनी ते जाल्यार तें पाताक ताचेर वता. तो बोकरो म्हजो सबस्टिट्यूट जाता. म्हज्या बदलाक तो बोकरो जीव दिता. आतां म्हज्या सगळ्या पाताक ताचेर गेले म्हळ्यार म्हज्या पातकाची शिक्षा, म्हज्या पातकाचे शिराप, म्हज्या पातका खातीर देवाचो क्रोध आनी त्या वरवीं फौजांचें मरण त्या बोकऱ्याक. त्या बोकऱ्यान म्हजे खातीर जीव दिवचें पडटा. देखून याजक तो बोकरो कातरता आनी ताचें रगत ओतता. ताचें रगत ओतता. त्या बोकऱ्यान म्हाका जीव दिलो. आपले रगत वारेवचे द्वारे
म्हाका जीव दिलो, म्हाजो सबस्टिट्यूट तो जालो, म्हजे सगळें पाताक त्या बोकऱ्याचेर केलें, त्या बोकऱ्याच्या रक्तान म्हाका कवर केलें, म्हाका धंपलें, म्हाका लिपयलें, म्हज्या पाताक लिपलें. आतां हांव देवा मुखार येवंक शकता, देवा संगता जिवंक शकता. देवाचे कित्याक म्हाका राजी संधान केलें. त्या बोकराच्या रक्तान, या पाड्याच्या रक्तान म्हाका राजी संधान केलें देवासोय. म्हज्या पाताक सगळें लिपयलें, म्हाका त्या रक्तान कवर केलें, धांपलें, म्हज्या पाताकी धांपलें. आतां देवाक म्हज्या पाताक दिसना. पूण मोगाच्या भाव भयणी, देवाचे उतर आमकां इब्राहिम बरयल्ल्या पत्रांत 9 अध्याय 9वें वचन, हिब्रूज चॅप्टर 9 वर्स 9 अशें सांगता. हे सगळे आतांच्या काळात, हे सगळे आतांच्या काळार एक दृष्टांत म्हणून येतले, एक सावळी तितल्यान, एक सिंबल, एक सिंबॉलिकली. तशें म्हणल्यार कायद्या सरी तोड भेटयिल्लेल्या ते दान बलिदानांत आराधकाचे अंतस्करण म्हजे अंतस्करण संपूर्ण करची सकत नासली. म्हळ्यार म्हजे पाताक धुवन काडची सकत त्या बोकऱ्याच्या या पाड्याच्या रक्ताक नासली. त्या देखून देवाच्या संपूर्ण जाणवायन, त्या विच इज वंडरफुल काउन्सिल म्हणतो आम्ही, त्या देखून देवान या शेळयेच्या, या पाड्याच्या रक्ताच्या की अति अमूल्य रगत जाय म्हळें. ते रगत आमी मनीसा सकयल पातकी जावन गेल्या. आमी देवाच्या महिमेत हांव पडल्या. एक मनीसान एकल्या मनशाक फरक पण दिवंक शकना. आंच पडवे देवाच्या नजरेंत आंच पडवे पवित्र न्हय म्हणटात. जोबाचें पत्र 15 अध्याय, जोब 15:15, जोबाचो ग्रंथ 15 अध्याय 15वें वचन. आपल्या भाग्यवंत म्हळ्यार देवदूत. आंच पडवे आपल्या भाग्यवंता थंय देव विश्वास दवरिना आणि सर्ग ताच्या दोळ्या मुखार निर्मळ नाही तर खोटेपण. देवा मुखार सर्गच निर्मळ नाही म्हणटा. ते देवदूत, भगवंत देवदूत आमी कितले भगवंत सोबीत सुंदर सुर्या बरी परवाय टाकते, पूण ते सयत देवा मुखार हे नाही, पवित्र नाही. कित्याक तिनांतलो एक म्हणतो लुसिफर आनी ताच्या तिनांतलो एक म्हणतो पडले धरणीक शेवटाले पातका वरवीं. देवदूती पवित्र नाही. तशें आसतना आपल्या पुताचें रगत मात्र कित्याक तो देव सैबान तो देव तरी त्या समसमपणांत रावूंक ना. आपल्या पुताचें रगत मात्र आमकां बचाव करूंक शकता. पूत म्हणालो पळया तो मोग हांवें सांगलें तुमकां, पवित्र मोग. त्या पवित्र मोगांत जेजू क्रिस्त देवाचो इतलो जनीत पुत्र. कीर्तन 40 वचनां 7 आनी 8 वाचले की बाये. Psalm 40 verse 7 and 8. तेदना हांवें म्हणलें, जेजू in the person of Jesus, David is speaking. जेजू त्या स्थानार दावीद राय हे कीर्तन म्हणटा. तेदना हांवें म्हणलें पळय हांव येता ग्रंथ कवळ्यांत म्हजे विशीं बरयल्लें आसा. तुजे खुशेक पाळो दिवंक म्हाका संतोष. देवाची खुशी करूंक म्हाका संतोष म्हणटा. आमचे बचावी खातीर, म्हाका आनी तुमकां बचाव करचे खातीर मात्र न्हय. आदाम बापा जावन धरून अकरेचो मनीस अनेक 10,000 वर्सां हो संवसार आसा म्हण चिंत्या. ते झाडा मनशेरी जल्मोवचे जे कोण जेजू क्रिस्ताक देवाच्या पुताक आपलो स्वामी आनी धनी म्हण मानून घेतात, ताच्या रक्तान म्हजें पाताक धुवन काडलां. ताच्या रक्ता वरवीं म्हजें फारीकपण ताणें फाव केलां. ताच्या रक्तान म्हाका बाबा सोय राजी संधान केलां म्हण सत मानतात. त्या सर्वांच्या पाताक पळया, ते बोकरो जावं पाडो जावं म्हज्या एकल्याच्या पाताक काडा. आदाम बापा जावन ते नाकरेचो मनीस म्हणचे लेग जाल्यार कितले बोकरे जाय पडटा की नाही. हांगा सगळ्या मनशा कुळाचे पाताक धुवन काडूंक, नाश करूंक, डिस्ट्रॉय करूंक, पुसून काडूंक जेजू देवाचो पूत हांव येता म्हणालो.
आणि ताणे ताच्या रक्ता मार्फत म्हाका आनी तुका देवाच्या पवित्रपणाद्वारे राजी संधान केला देवाकडे. आता हांव देवाच्या एकवटांत, देवाच्या इश्टागतींत, देवाच्या मोगांत, देवाच्या सहवासांत जिवंक शकता. पळया कितलें अपुरबायेचें रेकन्सिलेशन, राजी संधान कितलें अपुरबायेचें. आमी जाणा जाल्या मोगाचें न्हू, मागया आमी. सर्गींच्या बापा, तुज्या अपरमीत विस्मीत बुद्दीन तुवें आमचें राजी संधान तुजे कडेन तुज्या पुताच्या अमोलीक रक्ता मार्फत त्या रक्ताच्या पदवेन सामर्थ्यान बळान फाव केलें आनी देवा पवित्रत्वान आमकां हें उगडापेन केलें. तर मुगाला बापा, ह्या अमोलीक रक्ताच्या पदवे वरवीं आमी तुजे सवय राजी संधान जावन तुज्या माया मोगांत, तुज्या एकवटांत, तुज्या सहवासांत, तुज्या इश्टागतींत जिवंक तुजो पवित्र आत्माचो आमचेर तें रगत शिंपडून सदां नित्याक रक्ताच्या जरीपण आमी रावून तुजे थंय जिवंक दयेन फाव कर म्हण मागतो बाबा. त्याच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नवी जो तुजे सवय जियेता आनी राजवट चलयता पवित्र आत्म्याच्या एकवटान नीज देव ससनाच्या ससनाक. आमेन, आमेन, आमेन.